हांव हें उलोवपाक म्हटल्यार येयलां आयज हेका की म्हाका एक दूख ही लागली जें आयज हें पळोवन आयकोन की आमचे इवन हायकोर्टान ऑर्डर दिली की हें कोत्ता पळय तें ना म्हणून. आतां एक सांगूंक कोत्ता जे आमचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर काशीनाथ शेटयेन जो एक इनिशिएटीव केल्लो हो ड्रायव्ह केल्लो की जी हँगींग ऑर हें जाता केबल आहा पळय ती खंयच्या हेची इंटरनेट जावं मागीर TV चॅनल्स खंयची आहा पळय तितली केबलाची काडपाची आनी एक स्ट्रीमलायन करपाचें आनी तेंचो मेन म्हणटालो फोकस आसलो की पेमेंट करूंक ना पळय तो इतलो. सो कांय कारणां लागून ते वचोन हेचो रिलीफ तांकां हितून गेले हायकोर्टान गेले तांकां रिलीफ मेळोंक ना आनी ताका प्ले ऑर्डर मेवली की काडची म्हणून आनी हें एक्शन घेतलें तेणें म्हणून ताका काडटा तेजो तें हें काडटा तेजो पोजिशन काडून दुसऱ्याक दिता काय ना. पूण हांव एकूच विचारूंक कोत्ता गोवोरमेंटा कडेन जेन्ना हो रेव्हेन्यू जेनरेट कोत्ता हो इनकम येवपाचो आहा तो बॅकलॉग जाल्ल्याक पळय तो ते गोवोरमेंटाक कांय पडलेलें ना. ते गोवोरमेंटान आमकां जाल्यार हांवें मुद्दम हें बील हाडलां आमकां जाल्यार कॉमन पिपलाक यो के पळय स्ट्रीट लायटीचेर जे हांव त्या हांब्याचेरूच येता स्ट्रीट लायटीचेर जे पळय पोल यूज कोत्तात एज अ कॉर्पोरेट म्हणून एज अ बिझनसमॅन म्हणून आनी तेचो रेव्हेन्यू ब्लॅकलॉग इन क्रोज ऑफ रुपीज आहा फॉर सो मेनी इयर्स तो आपणाचें कलेक्ट करपाक पूण आमचें तर हें बील भरपाक रोखडेच आमची लायटी वयता आनी फुंयच्या स्ट्रीट लायटीचेर पळय मिनिमम आमकां फारीक करचें पडटा. आतां म्हाका एक 40 रुपीज म्हयन्याक येता ते हे 40 रुपीज ह्यो स्ट्रीट लायटी 15 दीस म्हयन्याक 15 दीस आसना केन्ना म्हयनोय भर आसना तरी पूण आमकां भरचें पडटा. दुसरें म्हणटा पळय तें जायतें आहा फ्यूल पर्चेस एंड पावर पर्चेस कॉस्ट एडजस्टमेंट ते आमच्याच फड्ड्यार घालतात कॉमन पी आनी हांकां फ्री ऑफ सोडटात कॉर्पोरेटाक जावं इंडस्ट्रीक तांकां रिबेट दितात तांकां सबसायडी दिवन उडयतात पूण आमी कॉमन पर्सनाक सारकें स्क्वीज करून ही पावर बिलां भरची पडटा. ही पावर बिलां भरपाक आनी बरी ना जाल्यार आमकां रोखडें डिस्कनेक्शन करता. सो हितून दाखयता हो गव्हर्मेंट आमचो घर सामान्य लोकांक ना हो हाली कॉर्पोरेट आनी बिझनसमॅनाकूच सपोर्ट करपाचो हें आयज साबीत करून दाखयलें. जे करपाचो आसलो क्रोज ऑफ रुपीज येवपाचें हितून आमकां कांय रिवाय मेळपाचें नासलें गव्हर्मेंट कॉफरानूच वयपाचे पयशे आनी फुंयच्या हेका युटिलायज जावपाचें तें ना. म्हाका दिसता हे बॅक हँड कोणाच्याय तरी भोलसान वचपाक हें दाखयता दिसता. तर आयज ह्यो कोर्टाचेर तेणें आपणाच्या हेचेर घेवंक येवंक ना चॅलेंज मारली कोर्टान ताका दिलें हायकोर्टान दिलें तें ऑनर करूंक ना. आयज आमचे म्हणटा आतां पळयतालो आमच्या सीएमाची हें तेणें दिलां 6 मंथाचें बाबा ही 6 मंथ करून तुमी बॅकलॉग कोत्तलेत मरे. बॅकलॉग करून तुमकां फायदो आहा वो कोणाक ऑफरान येवपाचें म्हणजे डिपार्टमेंटांक तुमकां कांय येवपाचें ना. आनी असलो योग अपरायट ऑफिसर्स डिपार्टमेंटाचे योग घेतात योग डिपार्टमेंटाक फायदो करपाक कोणाचे गरीब लोकांचे न्हू हे बिझनसमॅनांचे बॅक ड्यू आहा पळय ते करतून हें घेतात तांकांच तुमी डिसलॉज करतात. आयज काशीनाथ शेटयेन एक्झिक्युटीव इंजिनियर एटलें ड्रायव्ह गेल्लेलें बरें कित्याक योग बुरशेपण दिसता तें सोड आमी हिंगा कांय बरें जावंक ना पूण लोक मोत्ता ह्यो हँगींग वायर कितले इन्सिडेंट जातात जानवरांय मोत्ता आनी मनीसूय इंजर्ड जावन पडटात तेचेर तेका लागून हें घेवपाचें आसलें चड स्ट्रीमलायन करपाची गरज आसली. दुसरें तुमी म्हणटात हिंगा सिटीन हायकोर्टाची ऑर्डर आसली तेकाय तुमी ते फटयलो हें करपाची सिटी तेजेरूय टायम वेस्ट केलो. हें तुमी आतां इतलो पयसो म्हणला तांकां अंडरग्रावंड डाकींग कित्याक करूं डाकींग केलां जाल्यार तितून केबलां कित्याक जायना. स्मार्ट सिटी हें म्हणटात तुमी हांव ह्या स्मार्ट सिटीचें उलयता पूण भायले पळय हांबे आहा पोल आहा तेचेर ही पळय ही सोंबे जाल्ले कडेन आहा ते काडपाचे लोकांक त्रास जे लायनमॅन जाता लायटी वयता पळय तेन्ना वयर खांब्याचेर चडटा पळय तेन्नाय त्रास. सो हितून जे गव्हर्मेंट आहा न्हू आनी कहो फुंयच्या सायडीन हें पळयता पळय तो हें आतां केबलां ते स्कॅम तर हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जायते स्कॅम आसले. लास्ट आतां 2-3 वर्सां जायले पळयतालो ते ओवरहेड केबलाचे आसले पळय ते स्कॅम ते फूंय पडलो पळय तो कोण ना सब स्टँडर्ड केबलांक आसलेली गुजराताक सुटी ऑर्डर आसली तेजी खबर ना. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा पळय तो तांकां तुमी वयर काडूंक वचनात नो म्हणून हे स्कॅमाचेर स्कॅम आहा हो तुमकां पयसो कोणाक मेवता
हे मिनिस्टर जाले सगळे एक कॅबिनेट मिनिस्टर जाला एक एकलो CM आनी हेचेर CMांचो म्हणटा तो व्हॅल्यू हेचेर हे काय ना. तर हितून हांव मागता हें पळय तुमी काम घेतलेलें काशिनाथ शेट्येन एक्झिक्युटीव इंजिनियर काशिनाथ शेट्येन घेतलेलें काम हें तुमी बॅकलॉग करून नाकात. आनी जे हायकोर्टान तांकां रिलीफ दिवंक नासलें त्या रिलीफाचेर हें करून बेवन आसतना तुमी पळय हें केल्लें तूं तांकांच पळय स्टार्ट करात काम करपाक आनी स्ट्रीमलायन करात. कित्याक फाटीं फाटीं दवरतात? कोणाक फायदो करतात? तुमकां फायदो करतात? आता सीएमा सांगा अंडरग्राउंड करतलो म्हणून वयर अंडरग्राउंड बरें हा अंडरग्राउंड घेतलो बरें हा पूण हिंगा अंडरग्राउंडाक तुमी प्रोविजन केलां ऑलमोस्ट मोर दॅन 700 crores आसले अंडरग्राउंडाचे केबलिंगाचे. हे तुमी रस्त्याचेर फोंडान घालतात बरे स्मार्ट सिटीन आनी अंडरग्राउंड आतां पोत्तून तुमी एक्सक्लेवेशन करतले एकाच गाडीन. आतां ही म्हणटा ती आतां ही ती केबलां घालतात हेची इलेक्ट्रिकल केबलां अंडरग्राउंड घालतात प्रोविजन केलां थंय रस्ते फोडटात आमच्या ते दाखयतले जाल्यार हाडून दाखयता ऑन द स्पॉट. रस्ते होडले तेजेर आनी वयर दामोर घालपाचे फड्ड्यान आमकांच फड्डे करून घालतात पळय ते. सो अंडरग्राउंड हे हालीं तोंडान म्हणटा हांव हें करना पूण एट द सेम टायम बरे रस्ते अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक बरे रस्ते फोडटात आनी ते तेहोच दवरतात. आतां वर्सा उरल्यात तिका अंडरग्राउंड केबल नो प्रॉब्लम पूण एट द सेम टायम जायती टॅक्नॉलॉजी येवपाची आहा जायते केबलिंग जावपाचें आहा. तुमी थिंगा स्मार्ट सिटीनून दाखय म्हाका फूंय डाक्ट केल्ले आहा जाल्यार हिंगा डाक करूंक ना फोडटले पोत्तून घालतले. सो सिस्टम पयला तुमी ताऱ्यार घालनासतना तोंडान तुमी जायते सांगतले आय एप्रिशिएट डॅट पूण ते तुमी फिजिकली आनी हिंगा रस्त्याचेर करून दाखोवपाक जाय. मागीर हेचेर आतां हायकोर्टान आमचें हें दिल्लें तेच तुमी पालन करपाचें. जे पळय आतां बेगिनल्या बेगीन तुमी तुमच्या स्ट्रीमलायन करपाचें बॅक ड्यूज आहा पळय ते crores of rupees बॅक ड्यू इन्स्टेड ऑफ आमच्या गरीब हेच्या हो सामान्य लोकांक पळय हें करता तूं सारकें स्क्वीज करून हें करतात तेजेच तरी आमकां रिलीफ दियात.